नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार गोंयभरच्यो महत्वाच्या खबरो घेवन हांव दीप्तिका कोडकर गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाची मुखेल खबरो। पुराय राज्यांतल्या शेतकारांक मेळटली चवथी पयली लुकसाण भरपाय। शेतकी अधिकारी वाठारांनी वचून करतले पळोवणी। मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत म्हायती। जानेवारीक अस्मिताय दीस म्हणून सरकारी पावण्यार मनोवप उरतले चालू। मुख्यमंत्री सावंतांचे आश्वासन। आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार आणि अस्मिताय दीस सरकारी पावण्यार मनोवप केल्ले सुरू म्हणटा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। फुडल्या 15 दिसांनी भंगार अड्ड्याची नोंदणी प्रक्रिया जातली सुरू। हे अड्डे लोकवस्तींतल्यान भायर काडपाक एका वर्सा परस चड लागतलो वेळ। मुख्यमंत्री सावंतांची माहिती। सैमीक आपत्ती खातीर हानी जाल्ल्या घरांक आनी फ्लॅटांक आपत्ती व्यवस्थापन करतले 2 लाखांची मजत। आमदार विजय सरदेसाईच्या प्रश्नांक मुख्यमंत्र्यांची जाप। रस्त्या कुशीक कोयर उडोवपी ट्रकांचेर जातली खर कारवाय। सापडल्यार ट्रक करतले जप्त। परवाने निलंबित करपाची मुख्यमंत्री सावंतांची शिटकावणी। आणि नावशी वाठारांतल्या मरीना प्रकल्पाविशीं सरकारान कसलोच निर्णय घेवंक ना। आमदार क्रुज सिल्वान केल्ल्या प्रश्नाचेर मंत्री आलेक्स सिकेराम दिली जाप। आता खबरो विस्तारान। पावसान शेतकारांच्या शेतांचे बरेच लुकसाण जाला। ह्या शेतकारांक चवथी पयली लुकसाण भरपाय दितले म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत आश्वासन दिले। हळडणचो आमदार कार्लोस फेरेरा, विजय सरदेसाई तशेंच हेर सत्ताधार आणि विरोधी आमदारांनी विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली। फाटल्या कांय दिसांसावन पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून पुराय गोंयांतली चडशी शेतां उदकापोंदा गेल्यात। हाका लागून शेतकारांक फटको बसला। नवे भात लायिल्ले ते कुशिल्ल्यान शेतकार सध्या संकश्टात सापडल्यात। ह्याच विशयाचेर विरोधी तसेच सत्ताधारी आमदारांनी विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली। The plight of farmers who have cultivated their fields which have been laid waste due to flooding the fields caused by incessant rains and breach of bunds. The step the government proposed to take to assist the farmers by payment of compensation and time frame within which the amount will be paid. तशें आमचे थंय बी फार्मर लिडर आहात। हो जाणा की हे सगळे वाठारांत कोण रोयता, कोणाचे तें कोणाचे आज्याच्या नांवार आशिल्लें काय बापायच्या नांवार पडलें आनी जो भुरगो रोयता, सो ताका वचपाक जाय तें सगळें खबर आसता तांकां। पूण रिकॉर्ड्स डोंट इंडिकेट एवरीथिंग स्पीकर सर। सो ताजे खातीर तुजो डायरेक्टर बरो आहा, तूं ताका कामाक लाय। तो काम करपी, तो काम चोर न्ही तो, सो ताका लाय आनी ताका सांग थंय वच आनी बाबा तुज्या ऑफिसरांक धाड, डॅमेज एसेस कर आनी हे असेंब्ली सेशन सोंपचे पयलीं तांकां पयशे दिया। सर खरें सांगता, ते शेतकऱ्यां कडेन गेले न्ही, आमी हांगा उलयता, कागदारूय आसा, जेन्युनली तांकां काय मेळना। तुमच्या झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसरान तो कृषी कार्ड ना, ते कृषी कार्ड कोणाक मेळोंक शकना। आमी 6 जाण आसा, बापायच्या नांवार प्रॉपर्टी आसा, म्हाज्या कडेन आज कृषी कार्ड ना। तो म्हणटा म्हाका काय ना, म्हजें शेत गेलें बुडावन। फायदो कितें? पावसाचे सर उलयता शेत बुडोवन गेलें ना। पूण सर हाचेर तुमी सिरियसली पळयात सर, कळ्ळें न्ही? तुमी कितें तरी अल्टरनेटिव्ह तुमच्या ऑफिसरांक सांगात सिरियसली हेचेर करात। लोकांक मेळो न्ही पयशे, ग्रावंड हेचे रिजल्ट दिसो न्ही आनी कांयच नाका। मजगती लुकसाण जाल्ल्या वाठाराची शेतकी अधिकारी पळोवणी करतले। उपरांत राज्याच्या सगळ्या शेतकारांक बेगीनूच लुकसाण भरपाय दितले म्हूण शेतकी मंत्री रवी नाईक उलयलो। ज्या पावस येवन सगळें बुडलां, सगळें शेतां बुडल्यांक, ती म्हाकाय खबर आसा, मुख्यमंत्र्याकय खबर आसा। आनी ताका लागून आमी थारायलां की ज्या बेगीचे बेगीन आमी काल वचून डिस्कशन केलां की बेगीचे बेगीन वचून ते आमी सगळे असेसमेंट करचो तेजो आनी तांकां कंपन्सेशन मेळपाक बेगीच्या बेगीन आमी प्रयत्न करतले, रोखडे दितले। आनी हे आमी कित्याक आमकां जाय, आमी शेतकरी जे आसा म्हणजे शेती ज्यो आसा गोंयच्यो सगळ्यो जे रोयल्ले जाय आमकां, ताका लागून आयज खुबशे आमचे लोक सगळे शेतां रोवपाक लागल्यात। कारण आयज शेतां पासून आमी जे आसा नाल्यार आमी ते शेतां रोयना, शेतां विकली आमी परकी जातले। ताका लागून आयज तेंच्या भुरग्यांनी इंट्रस्ट घेतला, तेंचे भुरगे आयज सगळे ते रोयतात, इंट्रस्ट आहा। म्हण तांकां लागून आमी भुरग्यांकूय एनकरेज करपा लागून गोवोरमेंट तांकां जाय तितली मदत जी कितें करपाक जाय, ताका लागून आमी डायरेक्टर आग्रचार सांगलां की वचून सगळ्या 12 तालुक्यांनी असेसमेंट करात आणि त्याची किती नुकसान झाला ते बेगीन आमकां सबमिट करा।
शेतकी अधिकारी सगळ्या वाठारात वचून नाशाडी जाल्ल्या शेतांची पळोवणी करतलो. चवथी पयली शेतकारांक तांची लुकसाण भरपाय मेळटली म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें. बरेचशे फावटी बऱ्याच जाणांचे डॉक्युमेंटेशन हो विशय आहा, बट तो कन्सिडर करून सुद्दां आमी आमच्या डिपार्टमेंटाक वचून सर्वे करपाक लायता. फक्त तांच्यांनी जे कोणी लायला ते एक एफिडेविट तरी मिनिमम दिवचे पडटा फॉर द रिकॉर्ड पर्पज. तो रिकॉर्ड पर्पज आमी घेता आनी तांकां परत कोणाकूच ऑफिसान फावट मारपाक लायना, तांच्या कडल्यान बरोवन घेता आनी पयशे तेंच्या अकावंटाचेर घालता. सेशन सोंपा पर्यंत ते जावचें ना म्हाकाय खबर आहा, कारण सर्वे करपाकूच उदक पयलीं सकयल देंवचें पडटा. टॅक्निकली इतके दीस लागता, बट विदीन 2 months 2 महिने लागतले. हांव डायरेक्टराकूय विचारला 2 महिन्याच्या भितर जितके एग्रीकल्चरिस्टांचे जितक्यांचे भात शेती आसत किंवा दुसरे कुळगर वेगळे कितें आसत, जी डॅमेज पावसा खातीर जाल्या, पावसाच्या उदका खातीर जाला, ताका जें कॉम्पेन्सेशन एज पर द लॉ म्हणजे आमच्या कायद्यात वाडोवचें पडटलें ते मागीर आमी आत्तां काय वाडोवंक शकचे ना, ते मागीर वाडयता. फाटल्यो केसीस कितें उरल्या मॅक्झिमम जे कितें कॉम्पेन्सेशन आमच्या स्किमीत आसा पळय न्ही, तें मॅक्झिमम तितक्या जाणांक दिवपाक लायता. हाज्याय पयलीं आमच्या सरकारान फाटले फावटी हांव परत सांगता, म्हणजे 2 वर्सां पयलीं आमी CM रिलीफाचे एडिशनल चॅक दिल्ले तांकां, एडिशनली प्रत्येकाक फाटले फावटी एकदां दिल्ले तशेंच. ओके, ते म्हणजे 2 महिन्याच्या भितर सगळ्यांचे फाटल्यो केसीस आसा पळय न्ही त्योय बी हे फावटीच क्लियर करपाक लायता. आनी त्यो सगळ्यो विदीन 2 months म्हणजे आमी जुलय म्हयन्यान आसा, ऑगस्ट सप्टेंबर चडांत चड 7 सप्टेंबराच्या पयलीं चवथीच्या पयलीं सुद्दां सगळ्यांच्या अकावंटाचेर पयशे जे आहा पळय न्ही ते घालपाक लायता. आनी ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोंयांत सुरू आशिल्ल्या सगळ्या भंगार अड्ड्यांची नोंदणी प्रक्रिया 15 ऑगस्टासावन ऑनलायन पद्दतीन सुरू जातली अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ह्या खातीर पंचायत कर, वेवसायीक वीज बील आनी जमीन मालकाचो ना हरकत दाखलो आसपाक जाय. जाल्यार 6 म्हयन्यां भितर सगळ्या भंगार अड्ड्यांनी नोंदणी करून घेवपाचो अशें आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांणी विधानसभेत मांडिल्लो खासगी थाराव मान्य जालो. सस्टेनेबल प्रॅक्टीस म्हणजे स्क्रॅप यार्डान कितें करतात, ते स्क्रॅप सगळ्या कडल्यान कलेक्ट करता, खरी घेतात, सेग्रिगेट करतात, सॉर्ट आउट करतात आनी देन दे सेंड टू डिफरंट प्लेसीस, डिफरंट फॅक्टरीजांक धाडटात. आनी चवथे आसा ते रेग्युलेटरी कंप्लायन्स. म्हणजे हे जर स्क्रॅप यार्ड आमी रेग्युलरायज करपाक गेलो जाल्यार तांच्यांनी खंयची लायसन घेवपाची, गोवा पोल्युशन बोर्डाची घेवपाची, हेल्थाची घेवपाची, म्युनिसिपालिटीची घेवपाची, पंचायतीची घेवपाची. सगळ्यात पयलो म्हणटात तो रजिस्ट्रेशन एंड लायसनिंग. सगळे जे स्क्रॅप यार्ड आसा मस्ट रजिस्टर विथ गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. सेकंडली जो स्क्रॅप यार्ड ऑपरेट करता तांणी लायसन घेवचें पडटलें गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. स्क्रॅप यार्ड्स कॅन कॉज हार्म टू एनवायरमेंट इन हेल्थ, बट एक तकलेन धरूंक जाय आमी की स्क्रॅप यार्डां म्हणटा ती जाय. आमी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन सगळें करतले अशें म्हणून आमी चिंतूंक जायना. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन कॅनॉट बी द सेंट्रल स्क्रॅप यार्ड ओनर ऑफ गोवा. द बिझनस गव्हर्मेंट इज नॉट इन द बिझनस ऑफ डुईंग बिझनस. कीप दीस इन मायंड. आनी प्रायम मिनिस्टर हें खुबदां म्हणटा बिझनस तुमी रेग्युलेट करचो, पूण तुमी तो बिझनस करपाक लागची की फाल्यां तुमी स्क्रॅप यार्डां चलयतले म्हणून तुमी तें करून तुमचें काम न्ही तें. सो स्पीकर सर कसली पॉलिसी करता ओवरऑल सक्सेस कित्याचेर डिपेंडंट आसतलो. हाव द रूल्स वील बी एनफोर्स्ड. जी स्क्रॅप यार्डां कोण ऑपरेट करतले ते मूळ गोंयकार आसतले आनी ताका एटलिस्ट 25 yearsचे रेजिडन्स प्रूफ आसपाक जाय अशें हांव हांगासर नमूद करूंक सोदता स्पीकर सर. ट्युरिस्ट आमच्या गोंया येता तेन्ना एंड वेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनॅशनल ट्युरिजम, हे जे हायवेचेर स्क्रॅप यार्ड आहा आनी मेन रोड्स वीच आर लिडींग टू अ ब्युटिफूल बिचीस, ट्युरिस्ट येता गाडयेन बसता, ही शूड नॉट फायंड स्क्रॅप यार्ड्स अलॉंग द वे. यू नो हे पयले सांगला ते प्रमाणे आमच्या कलिग्सांनी IDCन नाल्यार खंयचो तरी तांकां जागो दियात एंड रिलोकेट देम. 27 जुनाक मेरशे इन्सिडंट जालो, मेरशे स्क्रॅप यार्ड. आनी ह्या स्क्रॅप यार्डांचेर स्पीकर सर तेंय सांगपाक सोदता आमी कंप्लेनी घातलेल्यो. आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट हांव हेका जबाबदारी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय, कित्याक ह्यो कंप्लेनी ज्यो आसा हेजेर एक्शन काय जावना. प्रत्येक कडेन खंयचोय स्क्रॅप यार्ड वचूं, कोलवायचो स्क्रॅप यार्ड 29 डिसेंबराक कोलवायचे स्क्रॅप यार्ड 2022 ब्लास्ट जालो. थंय व्हडलो ब्लास्ट जालो, उजो पेटलो, फायर ब्रिगेड सगळे येवन थंय पालयता. आनी थंय 57 स्क्रॅप यार्ड्स आसा आनी सगळीं स्क्रॅप यार्ड इनलिगल कोमुलदाद जाग्यान आसा, कोमुलदाद जाग्याचेर. आनी थंय तशेंच जाला, थंय कंप्लेनी घातल्या. आतां तेजेर म्हाका रिप्लाय गावला त्या भशेन तेजेर स्टे दिल्या. First is we should move them out of the city.
सिटीन भितर घाल जाल्यार इट बिकम्स अ प्रॉब्लम कित्याक घोर आसात अदर बिल्डिंग्स अदर आनी कितें प्रॉब्लम जाल्यार सगळें वयतलें. सो इट हॅज टू मूव आउट ऑफ द सिटी एंड आय बिलीव दॅट देर शूड बी डेजिग्नेटेड झोन. एक झोन करून दे शूड बी अलाउड टू बी पुट अप इन द झोन. एका एक खंय तरी पॉलिसी करून जे एक्झिस्टींग स्क्रॅप यार्ड आसा तांकां एक कंडिशनां आसपाक जाय. ही कशें करपाक जाय हेजेर चड उलोवपाचें म्हत्वाचें आसा. तांकां काड आनी भायर घाल जागो कोण दिता स्पिकर सर. हांगा एक सेंटीमीटर एक्वायर करपाक आज आमकां रस्तो करपाक जागो कोण दिना स्पिकर सर. कन्सेंट मातशें वयता. आमच्या पुर्वजाच्या नांवार जागो आसा. सो मातसो हे सुपरफिशियल टॉक हांव करनासतना हांव डायरेक्ट टॉक करता स्पिकर सर. स्पिकर सर जे काही स्क्रॅप यार्ड आसा ते तेंचे ओनरशीप खोबीदान दिल्या वा कितें गेला ही दुसरी गोष्ट. पूण म्हाका सर रेग्युलरायझेशन करपाक बाबा स्क्रॅप यार्ड जर जाले अशें वेवस्था आसपाक जाय. अशें बाउंड्री आसपाक जाय. ह्यो गोश्टी त्या स्क्रॅप यार्डा हितून भितर आसा जाल्यार हाडूंक शकता. ह्यो गोश्टी हाडूंक शकना. हेजेर म्हाका असं म्हत्वाचें काम करपाक जाय. पूण जी सामकी हार्ट ऑफ द सिटी आसा जी सामकी रेजिडेन्शियल एरिया आसा तांकां खंय तरी रिलोकेट करप आनी ताजे खातीर इंडस्ट्रियल इस्टेट किंवा जागो जो पळय खंय आसा सरकारा कडेन वेगळे कडेन जागे आसपाक शकता. एक थोडे जागे अशें दवरून तांकां जर मार्क करून दियत जाल्यार तातूंतल्यान हो प्रश्न सुट्टलो. ती एक पॉलिसी सरकारान करची. आज if you look at these scrapyards, they are ticking time bombs. And with no regulations, absolutely no regulations in place, explosive, hazardous material, as sogle speakers are lying in these scrapyards. And their reply, Maka Dila, is the best, the most important part is that both the district collectors have no controls because of these scrapyards. The Goa Waste Management Corporation has framed a draft policy and is currently in process of identification and acquisition of additional government land for the purpose of relocating the recycling units, uncycling units, scrapyards. आम्ही पॉलिसी तयार केल्या. पॉलिसी आम्ही ऑलरेडी ड्राफ्ट पॉलिसी बी प्लेस केल्ली आणि ताज्या उपरांत सगळी म्हणजे कोण 800 म्हणटा कोण 1000 म्हणटा बरोबर आसा आसतलो. हांव नंबर फिक्स अजूनही खबर ना. एक गजाल आसा म्हणजे तांकां आमी जागो लोकेट करून दिता आणि ते शिफ्ट करता. टायम वचूं शकता 2 वर्सां 4 वर्सांय वचूं शकता. बट हेच तुमचे सगळ्यांचे सजेशन्स ज्या पद्दतीन आयला तितून आमी जी पॉलिसी करता पळय न्ही तितून आमी गायडलायन फॉर्म करता आनी सगळ्यांत पयलीं सगळ्या स्क्रॅप यार्डांनी आसा तितक्या जाणांनी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी करप. तांकां ऑनलायन फॉर्मूय दिता आनी रजिस्ट्रेशन करता आसतना 3 गजाली. पंचायती कडल्यानूय टॅक्स फारीक करून तेजी पावती हाडपाक जाय. कमर्शियल तेज्या खातीर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शनूय आसपाक जाय. वॉटर कनेक्शन आहा जाल्यार तेंय कमर्शियल आसपाक जाय. जागेचो कोण आसा ओनर तेजी NOC तेच्या कडेन आसतली ती NOC आसपाक जाय. त्या ती पयल्यान पयली आसा त्या जाग्यार ताका एक गायडलायन घालून तूं म्हटल्या त्या प्रमाणे कितें आसपाक जाय कितें ना हेज्या गायडलायना सयत म्हणजे दॅट इज नॉट अ रेग्युलरायझेशन. किंवा तो इंडस्ट्रियल झोन आसत जाल्यार खंय लोकेशन म्हणजे लोक रावना लोकेलिटी ना जाल्यारूय तो लोकेट करून ताका दिवप ह्या हेजेर आनी दॅट वील फायनलायज बाय द वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन एज अ नोडल एजन्सी. सैमीक आपत्ती खातीर ज्या घरांक वा फ्लॅटांक हानी जाल्या तांकां सरकार कितें मजत करतलो म्हणून आमदार विजय सरदेसायान प्रश्न मांडलो. ज्या घरांक वा फ्लॅटांक सैमीक आपत्ती खातीर हानी जाल्या तांकां आपत्ती वेवस्थापना कडल्यान 2 लाख रुपयांची मजत सरकार करतलो म्हणून आमदार विजय सरदेसायाच्या प्रश्नाक मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. जंय घरां मोडल्या थंय थोडे रुलींग पार्टीच्या आमदारांनी डिक्लेअर केलां की PWD घर बांदून दितले म्हणून. स्पिकर सर हो PWD बांदतना ताका कितें प्रोसिजर आहा कित्याक आतां मंत्र्यान जें उत्तर दिलां ते प्रमाणे मंत्र्याचो डिपार्टमेंट पोस्टमॅन म्हळ्यार ते काडटा आनी धाडटा PWD ते टेंडर करतले हें करतले तें करतले करून ते जाणटे जातले आमी. ताजे पयलीं कितें फास्ट ट्रॅकिंग आहा काय म्हणटा कित्याक हे डिजास्टर आतां खूब जावपाचें आहा. वेदर PWD अशे लोकांक जे लोकांक त्रास जाल्या घरां मोडल्या तांकां रिलीफ दितले ओ दिवचे ना. आमी आमच्या अटल आश्रा स्कीम ह्या योजनेच्या अंतर्गत 2.5 लाख रुपया दिता. ती स्कीम आनीक सुटसुटीत करपाची आसा आमी. अशी जी घरा कोणाक बांदपाक जाय खरंच पडल्या जे आतां कितें जाला एकूच मिनीट सांगता. सो फ्लॅट डॅमेज जाल्या इन अ लँडस्लायड धान करून काबार जाल्ले आहा ते गरीब लोकूच पूण देवर इन अ बिल्डींग आतां तांकां कशें करप आमी रिलीफ. स्पिकर सर जर अशी म्हणजे डिजास्टर जावन जर कितें जालां आसत कलेक्टर आयक न्ही आयक डिजास्टर जावन जर कितें आसत जाल्यार इट इज अ गव्हर्मेंटाची जबाबदारी. गव्हर्मेंट तांकां कितें जाता पळय न्हू
मेजर प्रमाणात मदत करपाची ओके. सरकाराची तयारी जालें, आहा. जालें. इफ इट हॅपन एट प्रेझेंट आमी 2 लाख रुपया जे आहा पळय न्ही हे डायरेक्टली डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंतर्गत तांकां अशें जे कोणाचें घर फ्लॅट आसूं किंवा घर आसूं ताका आमी 2 लाख रुपया डायरेक्ट दिता पर हेड पर हाऊस पर हाऊस. रस्त्याकशी कोयर उडोवपी ट्रकांचेर यानफुडें खर कारवाय जातली. अशा ट्रकांची खात्री करून ते जप्त करतले आनी तांचे परवाने निलंबीत करतले म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी शिटकावणी दिल्या. सांद्रेचे आमदार विरेश बोरकार हाणें प्रश्न काळात कोयराचे समस्ये विशीं प्रश्न काडलो. कॉन्ट्रॅक्टर येतात आनी खंयूय कोयर हाडून उडयतात. पुलीस कागाळ करून लेगीत कांयच कारवाय जायना म्हूण आमदार तिडकलो. हाचेर कोयर उडोवपी ट्रकांचेर यानफुडें खर कारवाय जातली तशेंच ट्रक जप्त करून तांचे परवाने निलंबीत करून तांकां ब्लॅक लिस्टार घालता म्हूण मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी कोयर वेवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेरातेची जाप. Speaker sir, a specific question is on inspection conducted by GWMC and GSPCB, which has confirmed that Mr. Envirowise services owned by John Fernandez has violated all pollution control norms by illegal dumping and burying of waste at Batim village of Santandre constituency, which is also stated which is mentioned on the report as per LQ number LQ number 2A, and also stated to immediately stop the dumping of unsegregated solid waste and several. प्रश्न किती? ना what प्रश्न था? Several similar complaints are received against him. So has the department returned to concerned panchayat and establishment from which this contractor has been collecting the garbage, and if he is still collecting the garbage, where he is disposing it? Speaker sir, as far as the dumping which took place at Bati village, dumping has been stopped after inspection conducted by Goa State Pollution Control Board, and fine also has been paid by the contractor yesterday to State Pollution Control Board. Now, first and foremost, GWMC has got nothing to do basically as far as the dumping is concerned there, because there was a contractor who was appointed by the panchayat to do away with the waste. Now it is this contractor, that is why the Goa State Pollution Control Board has put a fine on this contractor, and he has been blacklisted even by Goa Waste Management Corporation. Speaker sir, हांव मुद्दम फोटोज दाखोवपाक सोदता. रिसंट फोटोज आसा. डंपिंग बंद केला म्हणून म्हाका स्टेटमेंट दिला, ताका लागून दाखयता फोटोज. आनी हे शेतान आसा आनी कोमुलदाद लँड. कोमुलदाद म्हटल्यार रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट ऑल्सो बिलोंग्स टू द ऑनरेबल मिनिस्टर. ओके. आनी हो जो फोटो आसा ही कालचो फोटो आसा, कालचो, जो सेम कॉन्ट्रॅक्टर गाडयो पार्क केल्ल्यो आसा. स्पीकर सर हे पळय टोटल गाडी. काल रातचो हांव गेला आनी हे फोटोज काडल्या. हे पळय हांव टेबल करता ह्यो सगळे फोटोज. Speaker sir, as far as गार्बेज ट्रक आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन हाडून वता. मिनिस्टराक खबर आसा, डिपार्टमेंटाक खबर आसा. हो जो डंपिंग जाता कॉन्ट्रॅक्टर तो मात पासून भियाना. शांतपणे विचार तुझो लास्ट. स्पीकर सर एकूच मिनिट. खंयचोय ट्रकान हाडून जर डंप केलो आसत जाल्यार तो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाचो ट्रक आसतलो अशें न्हू. हांव त्या खातीर म्हणटा जर तो ट्रक खरेंच ताका दिसला आनी तो जर डंप करता न्ही तेणी एक कंप्लेन पुलिशे कडेन दिवची. तो ट्रक सुद्दां सीज जो आहा पळय तो ट्रक सीज करता आमी. जालां कितें खबर आहा, खंयच्याय हॉटेलाचो खंयचोय भायलो ट्रक हाडटात गाडी भरून आनी रस्त्याच्या सायडीक वचून खंयसर वचूंक मेळटा पळय न्ही थंय ते हाडून वतात. हे गांवांनी वचूंक लागल्यात. त्या खातीर आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक तेजेर सुरवात केल्या. एक कंप्लेन म्हणजे आमी जे पुलीस विजिलन्स आसात त्या विशयाचेर, पण तुका दिसलें आसत न्ही तूं एक कंप्लेन जी ती पुलिशे कडेन कर. हांव टोटली इन्क्वायरी करता, तो ट्रक सीज करता डायरेक्टली आनी कोणाचो कोयर आनी कितें पळय न्हू तें फायनलायज करता. Pollution Control Board has already issued a notice that none of the services will not be utilized for this contractor. जो पर्यंत तेका लेजिस्लेशन जायना आनी कोण भितो पडना, तेगे गाडी भितो पडना, वो तो भितो पडना, हें बंद जावपाना. आनी कित्याक बंद जावपा जाय, कित्याक आट्टे गार्बेज उलयताय आनी फोटो आमगे सारके. स्पीकर सर, देर इज एन लेजिस्लेचर ऑलरेडी आसा. फक्त ताका हे जे आसा पळय न्ही 50,000 आसा. आमी फक्त आतां गाडयेचें परमीट कॅन्सल करपाचो आहा पळय न्ही तें ताका अमेंडमेंट करपाक लायता. सो दॅट तेंच्या गाडयांचें परमीटूच जे आसा पळय न्ही हे ट्रक जे इनवॉल्व करता एका वर्सा खातीर डायरेक्ट तेंचें परमीट जे आहा पळय तें कॅन्सल करता. ती रिक्षा आसूं किंवा ते ट्रक आसूं, म्हणजे कोण आनी गाडयो एंगेज करचे ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
नावशी वाठारांतलो मरिना प्रकल्पाविशीं अजून सरकारान कसलोच निर्णय घेवंक ना. ताका अजून परवानगी लेगीत दिवंक ना. आमदार क्रूज सिल्वान केल्ल्या प्रश्नाचेर पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकेरान जाप दिली. विधानसभा अधिवेशनाच्या 5व्या दिसा न्हावशे वाठारांतल्या मरिना प्रकल्पाचेर वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान प्रश्न मांडलो. न्हावशे वाठारांत मरिना प्रकल्प आयल्यार दर्यांतल्या नुस्त्या उत्पादनाचेर हावळ येतली, तशेंच नुस्तेकारांच्या धंद्याक लेगीत फटको बसतलो म्हूण आमदार क्रूज सिल्वाचे म्हणणे. न्हावशी वाठारांतल्या मरिना प्रकल्पा विशीं आजून सरकारान कसलोच निर्णय घेवंक ना. ताका आजून परवानगी लेगीत दिवंक ना. आमदार क्रूज सिल्वान केल्ल्या प्रश्नाचेर पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकेरान जाप दिली. एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट आणि that it was prepared by the project proponent to a recognized institute and submitted to the government. It clearly shows that there will be a negative impact on fisheries, and the fact that the Zuari Bay between Sankwada in Marmango Taluka and Naushi in Sant Andre has a presence of endangered species called window plane oysters, which is found only in Zuari Bay, here in entire west coast of India, and overall found only in 3 places in the world. The proposed त्यांना पहिला मरिना प्रोजेक्ट सांकवाडे प्रोजेक्ट प्रपोज केला, पूण थिंगा रिजेक्ट केला फकत हे रिजना लागून. जर थिंग रिजेक्ट केला जाल्यार हिंग कित्याक वता? सेम प्रॉब्लम हिंगा ग्रीन प्रोजेक्ट आनी थिंगा एम्प्लॉयमेंट जातलें. I am telling you, in my answer I have said that we are yet to take a view on this particular project. मरिना सारकिल्ले हरीत प्रकल्प गोंयाक जाय, पूण सरकारान आजून मरिना प्रकल्पाक मान्यताय वा परवानो दिवंक ना. विरोधक कारण नासतना ताचेर बोवाळ करतात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. स्पीकर सर, हांवें सांगलां की ग्रीन प्रोजेक्ट मरिना सारकिल्ले जे प्रोजेक्ट येता हांकां सपोर्ट करपाची गरज आसा. ताणें जें म्हटलां पळय न्ही, आजून आमी आमचो स्टँड जो आसा त्या प्रोजेक्टाचेर आमी क्लियर करूंक ना. बरोबर आहा ताजें. आमी खंय त्या प्रोजेक्टाचेर आमी हे दिली, क्लियरन्स दिलें, आमी EC दिली, एनवायरमेंट क्लियरन्स दिवंक ना. आजून हाज्या फुडें की एनवायरमेंट क्लियरन्स जे आसा पळय न्हू, पब्लीक हियरींग दवरलें आहा, डेट आजून दिवंक ना. ताज्या फुडें डिसायड जातलें. पयलींच कित्याक बोवाळ घालता स्पीकर सर? हांवें सांग सपोर्ट करपाक जाय. म्हाजें म्हणणें आजून ग्रीन प्रोजेक्टांक सपोर्ट करपाची गरज आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. परवरेची विद्या प्रबोधिनी शाळा नवे सुवातेर स्थलांतरीत करपाक पालकांनी खर विरोध केला. सुमार 300 पालकांनी ह्या शाळे मुखार एकठांय येवन निशेध केलो. जे शाळेत प्रवेश घेतला थंयच शाळा चलयात अशी तिडक पालकांनी उक्तायल्या. पालकांच्या म्हणण्या प्रमाण जेन्ना ॲडमिशन दिल्लें तेन्ना विद्या प्रबोधिनी शाळेचो पत्तो दिल्लो. उपरांत शाळा नव्या जाग्यार स्थलांतरीत केल्या असो SMS शाळेन पालकांक केलो. मात पालक आपल्या भुरग्यांक नव्या शाळेत घेवन गेले उपरांत शाळा अर्धवट आशिल्ल्याचें मुखार आयलें. तशेंच ह्या नव्या शाळे लागसर गार्बेज प्लांट आशिल्ल्याचें पालकांक कळटकच पालकांनी हे विशीं शाळेच्या वेवस्थापना कडेन कागाळ केली. मात तांच्यांनी हे विशीं कांयच उपाय केलो ना. ताका लागून पालकांनी संबंदीत खात्याक पत्रां धाडलीं. देखून शाळा स्थलांतरीत करपाक मान्यताय दिवना. पालक शिक्षकांची बसका जाले उपरांतूच हाचेर निर्णय घेतले अशें शिक्षण खात्यान कळयल्ल्याचें पालक सांगतात. मात परतून एकदां शाळा स्थलांतरीत करता म्हूण पालकांक SMS आयिल्ल्यान सध्या पालक फुर्योज जाल्यात. आणि ते शिफ्टिंग खंय तर नानी पार्क इतलोच एड्रेस आशिल्लो. कंपाऊंड ना थंय आनी ते वर्कर्स थंय रावता, ताची झोपडी थंय बांदिल्ली आसा. सो आमी सगळीं पेरंट्स मॅनेजमेंटाक मेळपा खातीर ह्या स्कुलान आयलीं. मॅनेजमेंटाक मेळ्ळी. मॅनेजमेंटान आमकां कितें सांगलें की तुमचे हे सगळें जें आसा पळय कितें काम थंय उरलां, इनकम्प्लीट आसा, सोपणां करूना, तें आमी कंप्लीट करता. मॅनेजमेंटान इतलें सांगलें पण 15 दीस जाले कांयच तांची जाग ना, कांय माग ना, कांयच ना. म्हणून आमी मागीर हेल्थाक, पंचायतीक सगळ्यांक आमी लेटरां केली एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक. पण एज्युकेशन डिपार्टमेंट CMाक सुद्दां केलें. CMान सुद्दां आमकां कांयच रिप्लाय दिवना म्हणून आमी मागीर परती हांगा एज्युकेशन डिपार्टमेंटान झिंगडेक मेळपाक गेली. झिंगडे सरान सांगलें आमकां की आमकां तांणी शिफ्टिंगाचें अजून आमी ताका परमिशन दिवंक ना. अजून आमच्या कडल्यान ताका फूल येना परमिशन ना. जो पर्यंत तांची PTA मिटींग जायना, PTAंतल्यान आमकां रेजोल्युशन जाय, PTA सगळे पेरंट्स पळय आसा म्हणून तेन्नाच आमी शिफ्ट करपाक तांकां परमिशन दितली. तांणी सांजची आमकां मेसेज घातली की रातची की फाल्यांच्यान तुमचें स्कूल परत थंय शिफ्ट करता. आमी परत शिफ्ट करता म्हणटकीर आमी काल भुरग्यांक घेतली आनी हांगाच आयलीं. आनी आतां ती सांगता की तुमी थंय वचपाचें, हांगा बसपाचें ना, हांगाच रावपाचें ना, तुमी सगळ्यांनी थंय वचून रावपाचें. आमी कितें केलें, आमी एडमिशन केलें ह्या. जर तांणी पयलीं आमकां सांगिल्लें की बाबा तुमचें स्कूल थंय आसा, व्हडलो व्हडलो गार्बेज प्लांट आसा, तांणी एटलीस्ट सांगपाचें आशिल्लें आमच्या स्कुलाच्या सायडीक गार्बेज प्लांट आसा, तुमचे पेरंट्स सगळ्यांचे आपल्याक सपोर्ट जाय, आमी तो गार्बेज प्लांट काडुया, जाल्यार आमी सगळे सपोर्ट करतले आशिल्ले. पूण आज अशें जाल्लें आसा
ह्या स्कुलांच्यान त्या स्कुलांचे नाना नानी पाक कितें म्हणटा पळय तितून जेन्ना ट्रान्सफर करता भुरग्यांक जेन्ना पेरंट्सांक सांगता तेन्ना त्या स्कुलाची जबाबदारी ही त्या टिचरींनी घेवची आसता, त्या प्रिंसिपलान घेवची आसता, ना की त्या भुरग्यांक हाताक धरून भायर ओडून काडपाक. ही एक बॅड इमेज वता. हे खंय तरी पयशा खातीर हे भुरग्यांक खंय शिफ्ट करून न्यू भुरगीं जी येतली त्या ह्या स्कुलान घालून परत त्या स्कुलान हे करप्शन जावन आसा. हांव चार्ज करता कित्याक जाणा पयशा खातीर हे स्कुलाचे भुरगीं आसा तांकां थंय शिफ्ट करता. तरी पेरंट्सांनी सांगलें तुमी गार्बेज प्लांट चेंज करात. पण जेन्ना कन्सर्न MLA कडेन गेले खंय तेन्ना ह्याच पेरंट्साक तेंच्यांनी सांगलें की ती गार्बेज प्लांट आसा तो चेंज जावपाक ना, तो प्लांट तसोच उरतलो. म्हणटकूच स्कूल तरी चेंज करचें पडलें. आतां हांव ऑनरेबल CMA कडेन, यू आर द एज्युकेशन मिनिस्टर, तुका एक रिक्वेस्ट करता, ह्या जे स्कूल बांदला ताजेर तुवें विजीट करचो आनी विजीट करतना तुजी कन्सर्न ऑथॉरिटी कोण आसा, जी हेल्थ म्हणनाका, जी पंचायत म्हणनाका, जेणी जेणी लायसन्स दिल्ले आसा, जे कशे लायसन्स दिल्ले आसा ते तुमी आयज इन्क्वायरी करपाची गरज आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर. गोंयचें अस्तित्व सुरक्षीत दवरपाक खूब लोकांचें योगदान आसा. आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांणी सगळ्यांत पयलीं अस्मिताय दीस सरकारी पावंड्याचेर मनोवपाक सुरवात केल्ली. हाचे मुखारूय 16 जानेरा हो अस्मिताय दीस सरकारी पावंड्याचेर मनोवप चालूच उरतलें अशी जाप मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांकां दिली. गोंय महाराष्ट्रात विलीन जाल्ले जाल्यार गोंय हे महाराष्ट्राचोच भाग म्हूण वळखता आशिल्ले. जॅक सिक्वेरा हांणी चळवळीत वांटो घेतिल्लो. तशेंच गोंयचें अस्तित्व राखून दवरपाक खुबश्या लोकांचें योगदान आसा. देखून 16 जानेर हो दीस अस्मिताय दीस म्हूण मनोवचो अशी मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी विधानसभेत केली. The government to commemorate 16 January as Asmitai Dis, Opinion Poll Day, as an official day of the state government and hold Asmitai Dis Opinion Poll Day as official state function to commemorate the same. The same is to recognize the efforts of proud and brave Goans to maintain their separate identity as Goans. Yes. Immediate steps to commemorate Asmitai Dis Opinion Poll Day of Goa's as the official state function. एक state function जोरी आमी केले. गोंय हे गटर राज्य जावंक नाशिल्ले जाल्यार आयज गोंयचें अस्तित्व लेगीत आसचें नासलें. जर हे विलिनीकरण जाल्लें जाल्यार गोंयचें नांव गोवापुरी किंवा गोमंतकवाडी जातलें आसलें अशी टिका आमदार सरदेसाय हांणी भाजप सरकाराचेर केली. सुदीन जेन्ना म्हणटा की आपल्या इतल्या वर्सां हें काय आयकुना न्ही, इट वॉज एन ऑफिशियल फंक्शन आनी तूं म्हजो कलीग आसलो, यू कॅनॉट फॉरगेट. तुका एमनेजिया कशी जाली, हो विश्वजीत खंय गेलो, तुजी चॅक करचें पडलें तुका अशी जर विसर पडटा, 5-5 वर्सांची विसर पडूंक लागली तर तुका कितें तरी सडनली रॉंग. तुजी वादी कसली ती कळना म्हाका, गोवावादी काय महाराष्ट्रवादी. ह्या थारावाक मान्यताय दीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी 16 जानेराक अस्मिताय दीस म्हूण सरकारी पावंड्यार मनोवपाचें आश्वासन दिलें. 14 वर्सांनी गोंय मुक्त जालें आनी हें जाता आसतना 18 जून ह्या दिसा म्हणजे आमी आमचो क्रांती दिन मनयता. ताज्या उपरांत आमी 19 डिसेंबर ह्या दिसा गोंय स्वतंत्र जालो मुक्ती दिन मनयता. 30 मे 1987 आमी आमचो घटक राज्य दिन मनयता. आनी म्हाका सांगपाक खूब खोसूय भोगता, अस्मिताय दीस हो मनोहर बाब पर्रीकर हांच्यांनी मनोवपा खातीर 18तल्यान सुरवात केली. तसोच 30 मे घटक राज्य हो दिन हांवें मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत मनोवपाक सुरवात केलो. फक्त ओनूच जावंक ना, कोड ऑफ कंडक्ट म्हणून 60 लोकांचे वेगवेगळ्या जाणांचे सत्कारूय केला, ऑफिशियली केला. आनी ताकाच लागून आमी एक गजाल म्हणजे हांव भाशण बरोबर आहा तुजें, म्हणजे तुवें जशें म्हटलें की जर राज्य जावंक नासलें आमी पंचय जावंक पावचे नाशिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.